उदका स्रोत खात्याचे मुखेल अभियंते प्रमोद बदामी हांकां सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाच्या वांगड्यांनी घेराव घालो. फ्रंटान म्हादयच्या देखरेख अहवालाची तांच्या मुखार मागणी केली. आरडीएक्स गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. रिपोर्ट मागला रिपोर्ट दिना रिपोर्ट असा का ऑफिसात रिपोर्ट द्यायला सगळे घेवपाचे आसा रिपोर्ट तुम्ही केला डेट सांगा आणि The Karnataka CM has made a categorical statement that nobody can stop him from diverting. Prajwal, see, I don't comment on what you say or what he says. I'm Nah, telling you the fact. you give us the fact. You give us the fact when you have submitted the report. Don't try to take something out of my mouth. No. रिटर्निंग कमिटीचं Challenging all the permissions which have been accorded by the government of India. Challenge केल्या? Yeah, challenge. खंय केल्या? Different forums. खंय केल्या? खंय केल्या? फटींग कित्याक उलयता सर? लास्ट ऑप्शन Let me complete. तुवें करूंक ना आमकां दाखयात कितें केला. तुवें करूंक ना तू फक्त आमकां प्रोड्यूस कर. Actually, आम्ही हॅपी ना आम्ही मेमोरंडम सबमिट केले रिगार्डिंग म्हादय पूण हाका प्रमोद बदामी चीफ इंजिनियर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट पूण ताणें आमकां जे हें दिला वी आर नॉट हॅपी विथ इट. इट इज जस्ट टायम बायींग दीस. सो ताणें कितें सांगलां की मॉनिटरिंग कमिटी रिपोर्ट is confidential. It cannot be disclosed. It is submitted to the Supreme Court on 8th September 2021. After that, and what about the hearing which had taken place in 2022 after the DPR was approved? After the Karnataka government had filed a DPR for the water resource minister, it was approved. So whatever he is saying is not correct at all. So how that it is sealed for 2-3 years. Now this is the third year. He is saying it will come up for hearing, then it will be opened. That is in July 2023. It is not a very convincing thing at all. This is the thing which he has given. आज आम्ही बदामीक प्रश्न विचारलो पयली की हे उदक सुप्रीम कोर्ट आणि ट्रायब्युनल जे डायवर्ट करपाक सध्या दिवपाक सोदता ते उदक कोणा खातीर वता हे तुमकां खबर आसा काय. आणि ताजे मुखार आम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटचे डॉक्युमेंट दवरले जे दाखयता की हे उदक स्टील इंडस्ट्री खातीर वता, सिमीट स्टील आणि पॉवर प्लांटा खातीर. आता हे आमकां क्लियर कळूंक जाय की सुप्रीम कोर्ट आणि ट्रायब्युनलाक कर्नाटक सरकार आणि गोंयच्याय सरकारान इतलेच म्हणलां की हे उदक पिवपा खातीर ना जाल्यार शेतकऱ्यां खातीर. म्हणल्यार सुप्रीम कोर्ट आणि ट्रायब्युनलाक गोंयचे सरकारान फटयलां कित्याक खरें कितें आहा तें लिपयलां. खरें म्हणल्यार हें उदक अडानी जिंदाल वेदांता असले कंपनीजा खातीर वचपाचें आसा, शेतकारां खातीर न्हू. आनी ही गजाल आमी सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रायब्युनला मुखार दवरली जाल्यार कर्नाटकची केस भायर पडटा आनी उदक डायवर्ट जावपाक शकना. कित्याक उदक फक्त पिवपा खातीर नाल्यार शेतकारां खातीर डायवर्ट जावपाक शकता. सगळे सोशल एक्टिव्हिस्ट तुम्ही पयला आसतले बाय डायना स्पेशली जे स्टडी करून आयिल्ले आसा. डायना कडेन पुराय फायल आसा. प्राजल जो आमचो हिस्टोरियन आसा जो सारको मेन फाउंडर आसा आणि त्यांनी स्टडी करून आयज तुमच्या मुखार सांगला कितें जाला ते. आम्ही आयले जो चीफ इंजिनियर आसा वॉटर इरिगेशन डिपार्टमेंटाचो तो सांगता ताजे कडेन रिपोर्ट ना, ताणें रिपोर्ट पळोवना. आय डोंट नो सरकाराचे पैसे पगार तो खंयच्या तोंडान घेता. दुसरे तो सांगता जो रिपोर्ट केला गोंयचो रिपोर्ट कोणे केला काय म्हणून हांवें ताका प्रश्न घातलो. ताणें सांगलें MK प्रशांत जो जावन आसा केरळाचो. जो केरळाचो मनीस हांगा कसो सांगपाक शकतलो. महादेवीचे जे प्रश्न आसा महाराष्ट्राचे जे डायवर्शन केल्ले आसा जे उदकाचे प्रश्न
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटान तांकां दिलो DPR दाखयलो लोकांक, कर्नाटकाचे दाखयलो, आमकां गोंयकारांक कित्याक दाखयना? आमकां प्रमोद बदामीन वयर सांगलें की म्हादय सेल मडगांव आसा म्हणून आमी जस्ट एक फर्स्ट फ्लोराचेर रावंड मारलो आनी आमकां लक्षात आयलें की म्हादय सेलाची 2 ऑफिसां आसा. दोनूय ऑफिसां आसा ते पोस्ट वेकंट आसा. थंय फर्स्ट फ्लोराचेर वतकीर तुमकां मेळटलें. आनी हो कितलो बदामी म्हणटा तो फटकिरो ते आतांच तुमकां कळटलें वयर फर्स्ट फ्लोराचेर वतकीर. 2 ऑफिसां आसा म्हादय सेलाची. एक नोडल ऑफिसर केला तो सेकंड फ्लोराचेर बसता फळदेसाय म्हणून. तो आमकां सांगता मडगांव वचा म्हणून. म्हणजे इतलो फटींग बदामी जो आसा पळय ताका नैतीक अधिकारूच ना ह्या सिटार बसपाक. ताणें फटकिरी मारल्या फक्त.